संतोषाची ओबाट मारा सोमेश जनंगानो हरगादिया दिन वासुया देवाक्षर लोकानो संतोषान बोगाल पृथ्वीये सोम्याची कर सेवा ताचे समोर ये उल्हासान गीत गाऊन मानाक ताच्या संतोषाची बोबाट मारा सोमेश जनंगानो हरगादिया दिन वासुया देवाक्षर लोकानो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सदाकाळाचो 26वो आयतार आणि ह्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमी आयती जाल्यार आसता. आज सोमी आमकां राग द्वेष सांडून बोगसणे दिवन मोगान जिवंक आमकां आपोण दिता. राग द्वेषा वरवीं आमकांच आमी नश्ट करता. पूण जर आमी मोगान जियेल्या तर क्रिस्तां सारकी ताजेच खरें शीस आमी जावंक पावतल्या. तर मोगाच्या भाव भयणीनो एकामेकाक बगसून मोगान जियोंक देव आमकां आशिर्वाद दिवं दी म्हणून ह्या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. आनी आतां हे मिसाचें बलिदान फावो ते परी आमी भाग घेवनच्याक आमची पदकां आमी वळखून घेवया. दुखेस्त काळजान सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां हो भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाची जंतणां सारून वायट बरें सांडून हांवें जायती पाप केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पुस्तकां सांगवार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करो. आमची पदकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका कुळकर सोम्याका कुळकर क्रिस्ताका कुळकर क्रिस्ताका कुळकर सोम्याका कुळकर सोम्याका कुळकर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता.
आज्ञे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि सांभाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसाणें जोडूंक आमकां फोव कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो तरी पातकी तांकां वेंग मारता. सर्वेस्पर फरीकपण घेतल्यांचें फरीकपण घेतलो कित्याक तो ताच्या पातकांचें लेख दवरता. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बोगशी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसतालीं. एक मनीस दुसऱ्याचो राग दवरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकुळट कशी मागूंक जायत. आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकाचें बोगसाणें ताच्यान कशें मागूंक जायत. मासा रक्ताचो जावनी तो राग दवरून रावात जाल्यार ताच्या पातकाचें बोगसाणें ताका कोण दीत. निमाण्या वस्तूंचो उगडास दवर आनी दुस्मानकाय सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास धर आनी आज्ञा पाळ. आज्ञाचो उगडास धर आनी तुज्या पेल्याचेर रागार जायनाका. मन ताच्या सोल्ल्याचो उगडास कर आनी अपराधांची पर्वा करिनाका. झगड्यांतावन पयस राव आनी तुजी पातकां उणी जातलीं. कित्याक रागिश्ट मनीस झगडीं उपजायता पातकी इश्टागत तुटयता आनी शांतीन जियेतल्या मनशां मदें दुस्मानकाय उत्पन्न करता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर सोगलोस कणवळो आनी दया राग करूंक सवकास खाकुळतीन आपा. सर्वेस्पर सगलोस कणवळो आनी दया राग करूंक सवकास काकुळतीन आपा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हसी जिव्या म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हसी आनी ताचें उपकार केदींच विसरूं नाका. सर्वेस्पर सगलोस कणवळो आनी दया राग करूंक सवकास काकुळतीन पार. तोसो तुजे अपराध बोगशिता सकट पिडांक वोकार दिता. पोंडांतलो तुजो जीव तो राखता मोग आनी दया म्हणटात तसल्या. फुल्यांचो मुकोटान तुका नेटयता
सर्वेस्पोसगलोस कळवळो आणि दयाळ राग करून चौकास काकुळतीन पार तासो क्रो सदांच उरता तसलो न्हय वय तो सदांकाल रागदन रावचो ना आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो क्यास लायना आमच्या गुन्यांवांक फावो तो फरीकपण तो घेना सर्वेस्पोसगलोस कळवळो आणि दयाळ राग करून चौकास काकुळतीन पार तुमी प्रास मळप जितले उंच आसा तितले विस्तार आसा तुजी दळाय तुजी भग करतेल्यांतय उदेंत आनी अस्तम जितले एकामेकाक पयस आसा तितले पयस आमची पातकां आमच्या थावन तूं काण उडयताय सर्वेस्पोसगलोस कळवळो आणि दयाळ राग करून चौकास काकुळतीन पार सर्वेस्पोसगलोस कळवळो आणि दयाळ राग करून चौकास काकुळतीन पार सा पावलून रोमाकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो कित्याक आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना आमी जियेताव जाल्यार तें सोम्या खातीर आमी मरताव जाल्यार तें सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जायचे म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो देवाचें उतर हें देवाचे उडकार Alleluia, सर्वेस्पोराक जय जय Alleluia, सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय Alleluia, सर्वेस्पोराक जय जय एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा Alleluia, सर्वेस्पोराक जय जय Alleluia, सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय Alleluia, सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या तवळ पेद्रून जेजू सरशीन येवन विचारलें सुम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पडी हांवें ताका बक्षी जाय 7 पोटींगी जेजून ताका जाप दिली 7 पोटी न्ही पगार 70 पोटी सर्गींचे राज अशें म्हणयत एक रायान एक पोटी आपल्या साकरालकचे लेख घेवंक कुशी वेली लेख घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवे आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो पूण फरीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताजे म्हण आसलें सकड विकोंक जाय म्हूण ताच्या धन्याची हुकूम जाली
तो वळतो साकर धन्याच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फरीक करतां म्हणून पराती लागलो. धनी साकराचेर मोव वाडलो आनी ताचें रीण माफ करन ताका वचूंक सोडलो. पूण हो साकर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक संगाती साकर. ताणें हाका 100 रुपये देवें आसलें. हाणें ताका धरून उबो केलो आनी ताजो गळो चिडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तो वळतो संगाती साकर हाज्या पांयां पडून म्हाका थोडी फुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून पराती लागलो. पूण हो साकर आयकना जालो. मात्र न्हय, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेंत दवरलो. घडली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्याक कळयली. तवळ धन्यान त्या साकराक आपणा हुजेर आपोवंक लायलो आनी म्हळें, नश्ट्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं परातलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफ केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्हय. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कासाब्याच्या आदीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजांतान बक्षिनात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. न्यायनीत आनी दया ह्या दोन संगती मदें विसवण करची कश्टांचें. वय मोगाचें न्हू, नीत आनी दया जर एकाक आमी लबदून रावता वा आमी धन रावता तर आनीक आमी सांडेजा पडटा. नीत म्हळ्यार जें कितें सारकें आसा, जें कितें कानुना प्रमाणे नियमा प्रमाणे आसा तें करचें आनी जें कितें हक्काचें आसा तें आपणावचें, हें धोरण नितीचें. पूण दया न्याय कितें, सारकें कितें हें चड गमनाक घेना, हेरांच्यो सुखी बक्षिता. दया दाखोवन नीत करचें हें निजाय की कश्टांचें. नीत करतना आमी सदांच दया विसरचें पडटा आनी जर दया दाखोवंक गेल्यार नीत आमी सांडेजा पडटा. देखूनच दया आनी नीत हे दोनी सांगता थाळ पडचें भोव अप्रूप. आयच्या वचपांती असलेंच दया आनी निती मदलो एक संवाद आमकां पळोवंक मेळटा. आयचो वांचल आमी नियाळ केलो तर आनी ताचे वयर नियाळ चलोवच्या खातीर आमी आदल्या आयताराचो तो वांचल एक फावटी उडासाक हाडया. आदल्या आयतारा आमी वाचलें वांचनांतलें वाचप मातेवाच्या 18व्या अवसरांत 15 ते 20 वळी म्हणसर. आनी थंयसर जेजू तुजो भाव तुज्या विरोध चूक करीत जाल्यार कशें तुवें ताका फाटीं हाडूंक प्रयत्न करी जाय म्हणलें आमकां शिकयता. थंयसर तो 4 हंतांनी आमच्या भावाक फाटीं हाडूंक आमी प्रयत्न करीचे म्हणलें दाखोवन दिता. पयलें गुटान ताका वचून तिदवचें. जर तो आयकना जायत जाल्यार 1 वा 2 साक्षीक घेवन ती फिर्याद करची. तांकांय आयकना जाल्यार ताका सभे मुखार प्रस्ताव दवरचो आनी चवथ्यान तो सभेकी आयकना जाल्यार ताका एक अनुभव वर्ता परी लेखचो. ह्या वाचपा उपरांत आयचें वाचप आमकां आयकूंक मेळटा. खंयसर पेद्रू जेजू समकार येता
आनी एक सवाल करता आनी जेजू वोपारी मुखांतर एक शिकवण दिता. ह्या वाचपांती 3 हंत आसात. पयलें सोम्या आनी पेद्रू मदलो तो सवाल जापी सो एक भाग, दुसऱ्यान ती वोपार आनी तिसऱ्यान आमकां आमचे खातीर एक सोम्याची शिकवण. आनी ह्या वाचपांत देवाचें चिंतप कसलें आनी मनशाचें चिंतप कसलें आनी ताजे मदीं आसा तो थापावत आमकां दिसून येता. देवाचें राजांव आनी मनशाचें राजांव एकामेकाक ताळ पडना. देव सवकासाय घेता आनी सडिलाय दिता. गॉड ही लेट गोज द थिंग्स. पूण मनशाचें धोरण तशें न्हय. मनीस आरावंक पळयता, मुठींत धरून रावंक अपेक्षा दवरता. मॅन ट्रायज टू होल्ड ऑन. देवाचें आनी मनशाचें हें धोरण एकामेकाक ताळ पडना. देव आमचें सैम अस्कत म्हणलें तो जाणा आनी ताजो स्वभाव आसा ते लेट गो, सडिलाय दिवची, सवकासाय दिवची. तो स्वभाव वरवीं तो तक्षण आमकां बक्षिता. आनी हेंच चिंतप आयच्या किर्तनांत आमी तो श्लोक गायतना आमकां वाचूंक मेळ्ळें, आयकूंक मेळ्ळें. सर्वेस्पर सगळोच कनवळो आनी दयाळ, राग करूंक सवकास आनी काकुळटीन अपार. कित्याक आमचो स्वभाव आमी अस्कत म्हणलें देव खंडीत जावन जाणा. मनीस आमी अस्कत म्हणून आमी जाणाव. म्हज्या परीस आनी एक मनीस अस्कत म्हणलें हांव जाणा. तरी म्हजो स्वभाव कसलो ती मूठ धरून रावची वा आरोवन दवरची ती तो स्वभाव वरवीं देवान बक्षिल्ल्या प्रमाणे हेरांक बक्षूंक हांव फाटीं सरतां. म्हाका बक्षूंक कश्ट मारतात कित्याक म्हजो स्वभाव धरून रावचो आमी मोतीन आटावन धरता. देवाचें सैम उदार. देव कसलेंच लेख मीत दवरिना. पूण मनशाचो स्वभाव तशें न्हय. मनीस लेख दवरता. त्याच खातीर पेद्रू आयच्या वाचपांत आमी आयकल्या प्रमाणे हांवें 7 फावटी बक्षिचें की म्हणून विचारता. पूण जेजू म्हणटा लेख मीत नासतना बक्षी. 7 फावटी न्हय, 7चे 70 फावटी बक्षी. आनी असो तापावात आमकां परत एक फावटी त्या वोपारींत आयकूंक मेळटा. धनी त्या साकराक, पयल्या साकराक करोड आनी देवें माफ करूंक तयार आसा तरी हो सांगाती साकर, हो साकर ताच्या सांगाती साकराचे 100 रुपये माफ करूंक फाटीं सरता. कित्याक मनीस लेख दवरता. देव उदार मापान बक्षिता आनी तेंच उदारपण आमी हेरांतय दाखयचें म्हणून देव आशेता. आमी देवातावन उदार मापान बोगसाणें घेता, ताजे तावन दया मागता. पूण ताजे तावन लाभलेली ती दया, ती काकूळट हेरांतय वांटून घेवंक आमी फाटीं सरता. देवातावन जोडलेली ती दया पेल्याक वांटूंक आमी फाटीं सरता. ताच्या बदलाक हेरांतावन आमी नीत आशेता. फ्रँक कॅप्रियो USAच्या रोड आयलँड प्रांताच्या प्रॉविडन्स म्हणल्यार एका शहरांत एक जज जावन आसा. आनी हाज्यो विडियोज जायत्यो आमकां सामाजीक जाळाताणार सोशल मिडियाचेर आमकां पळोवंक मेळटात. ट्राफीक नियमाचें उल्लंघन केल्ल्याक ताणें दिवचे फैसला विशांत जायत्यो विडियोज आसात. आमी जायते फावटी त्यो पळयल्यात आसतल्यो. तो एक नितीदार, नीत करची आनी शिक्षा दिवची ताजो कायदो जावन आसा. तरी ताणें दिवच्या फैसला मुखांतर आमकां कळून येता की नीत आनी शिक्षा गरजेची. पूण सांगात आस
दया दाखोवचें भोव गरजेचें म्हणलें ताच्या फैसला वरवीं आमकां दिसून येता. तो फैसला दितना हर एका मनशाचें कितें ताचें जिवीत आसा वा तो कसल्या सन्निवेशांत कश्टोवन आसा, कसल्या सन्निवेशाक वळख जावन सूख आदारता म्हणलें हें सगळें तुलन करून तो थोड्यांक तांची शिक्षा माफ करता. आनी ह्याच खातीर तो भोव नावाडीक जाला. तो दया दाखयता, सांगात आस नीत करता, सुखी तितविता. हेंच जावन आसा देवाचो मनोभाव. देव आमचे थंय ह्याच परी चलता. तो आमकां उदारपणान आमकां बक्षिता. तो आमकां अपार दया दाखयता. तशेंच आमी हेरांक दया दाखयचें म्हणलें आनी आमी हेरांक बक्षिचें म्हणलें तो आशेता. देव उदार मापान बक्षिता जाल्ल्यान आमी लेख मीत नासतना बक्षिचें म्हणल्यार आदेश दिता. जो मनीस बक्षूंक तयार ना तसलो मनीस राग आनी क्रोध ताच्या काळजांत जगयता आनी आटयता. आनी ह्यो संगती नश्ट्यो म्हणल्यो आयच्या पयल्या वाचपांत सिराक आमकां दाखोवन दिता. राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो. आनी हो राग आनी द्वेश दवरले वरवीं कसलो लुकसाण आमकां जाता, कितें जाता. पयल्यान आधुनीक विज्ञान आमकां कळयता की राग आनी मोसोर हगें क्रोध दवरले वरवीं आमच्याच मानसीक भलायकेक तें वायट जावन आसा. आमच्याच कुडीच्या भलायकेक तें वायटाचें जावन आसा. दुसऱ्यान आयच्या पयल्या वाचपांत आनी वांजलांत आमी आयकल्या प्रमाणे देव आमचे तावन परीकपण घेता. जर आमी बक्षूंक फाटीं सरल्या आनी राग दवरलो तर देव आमकां बक्षूंक फाटीं सरता. पूण जर आमी बक्षिलें तर खंडीत जावन जेन्ना आमी मागता तेन्ना आमी सोम्यातावन देवा तावन बक्षाणें जोडून घेता. राग दवरून बक्षिना तर आमी देवा लागचें बक्षाणें मागूंक एक नैतीक हक्क कितें आसा तें आमी होगडोन घेता. वी लूज दॅट मोरल इंटेग्रिटी टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड. मग असो भाव भयणीनो, हो संवसार 4 दिसांचो आनी आमचें जिवीत नश्वर. ह्या संवसारांत कितें आमी जोडटा, कितें आमी आपणायता तें क्षणीक, तेंय नश्वर. एक दीस सगळें आमी सांडून वचचें पडटा. आमी ह्या संवसारांत जिवन आसतना आमचें सैम अस्कत. स्वाभावीक रितीन राग आनी मोसोर हगें येता. कित्याक जें कितें आमचें आसा ताका आमी लबदून आसा. आमचें धोरण जावन आसा की जें कितें आमी आपणायलां तें म्हजें आनी तें शाश्वत रितीन म्हज्या सांगता हांव दवरूंक आशेतां, तें आपणावंक आशेता. पूण ह्याच एका मनोभावा वरवीं जायते फावटी मनस्ताप उब जाता. असले एका परिस्थितींत आमकां राग मोसोर येवचें, हेरां बक्षिनासतना रावचें, असलीं बोगणां येवचीं सहज जावन आसा. सांगाताच ह्या सगळ्या बोगणां मदें मोगान जियोंक, बक्षाणें दिवन जियोंक देवान आमकां एक राजांव दिला. आनी ह्या राजां वापरून हो संवसार क्षणीक, हातूं आमी आपणाच्यो वस्तू क्षणीक, त्यो नश्वर म्हणलें एक चिंतप आमी आपणायलें तर एकामेकाक बक्षून एकामेकाक थंय मोगान आमी जर जियेल्या तर खंडीत जावन हो संवसार एक खरो संतोशाचो एक जागो जावंक पावतलो. दुसऱ्यान पेल्यांक बक्षून जियोंक देवानच आमकां एक आज्ञा दिल्या. आनी ही आज्ञा आमी मोतीन दवरून जियेल्या तर खंडीत जावन एकामेकाक बक्षूंक आनी मोगान जियोंक आमकां कश्ट जावचे नात. आनी आज सांत पावल रोमाकारांक बरोवन
एक बरें एक उतर सांगता जर आमी जियेता तर आमी क्रिस्ता खातीर जियेता जर आमी मरता तर आमी क्रिस्ता खातीर मरता आमी जियेता वा मरता आमी क्रिस्ताचे जर आमी क्रिस्ताचे तर क्रिस्त सारकी जिणें आमची जियोंक जाय आमी जियोंक जाय क्रिस्त ह्या संवसारी ताणें ताचें मिसांव काम करनासतना ताणें हेरांक बक्षिलें हेरां थंय ताणें मोगाचें एक भोगाप दवरलें आनी ताच्या आसऱ्याक आयिल्ल्या सगळ्यांक ताणें मोगान वेंगेन घेतलें ताका हेरांचेर राग दवरूंक जायतीं कारणां आसलीं तरी ताणें तसलें एक धोरण दवरूंक ना बागार ताणें सर्वांक बक्षिलीं तर मोगाचें न्हू क्रिस्ता सारकी आमी जावंक आमकां आज आपोवणें आसा जशें क्रिस्तान बक्षिलें जशें क्रिस्तान हेरांक मोगान आपणायलें तशें आमी आमच्या पेल्यांक मोगान आपणावया आनी हेरांक बक्षून माया मोगान जियेवया ह्याच खातीर क्रिस्ताचें हें बलिदान ह्या वेदीचेर आमी भेटयत आसतना आमी ह्या इराद्याक पासत मागया त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ आतां आमी उसारया सतमंता देवा सर्वेला बापाक सर्गांनी विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्याक सजवलो अंकुर वरेतान सल्मालो पांच पिलेकाने कसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी केपेलो तो मेल्याने देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्याने परतून जिवांचलो सर्गार चडलो सर्प वेदार बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्यांची गती करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाणे कुडीचें जीवनपण सतनाचें जिवीत आमेन सर आमची मागणी आमचे विनवण्यो आतां देवा बापा मुखार आमी उबारया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी कुर्सार आमचे खातीर मरून बक्षाण्याची देख दिल्ल्या जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन आपल्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या सोमेस्त फुडाऱ्यांनी तांकां लाभले सेवेचो अवकाश बऱ्यान गळसून आपलो स्वांत फायदो लेखी नासतना निस्वार्थपणी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांचे तें बरें मन रस म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या फिडेस्तांक प्रायवंतांक आनी विविध समस्यांनी कश्टांच्या भाव भयणींक तुजे कृपेन बर तांच्या कश्टांत आनी पिडेशिडेंत निराशी जायनासता धैर्यान जियेशें तुजी कृपा फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक प्रस्तुत काळार आमच्या समाजांत आयिल्लीं कर्गां तूं निवार कामनातल्या भाव भयणींक कामाचे देणे लाभय आमच्या समेस्त कुटुंबांक बरवशान आनी भावार्थान जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी सोम्यान दिल्ली बक्षाण्याची देख घेवन आमकां दुखयल्यांक बक्षून माया मोगाचें फिरगस कुटुंब बांदून हाडची हातेरां जायशीं कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक थोडो वेळ मौन रावया आनी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया दयाळ आनी खनवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांनी उबारलेली ही मागणी तूं स्विकार कर आनी जें कितें उत्तम जें कितें आमकां गरजेचें आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आसा तें आमकां तूं फावो कर ह्या संवसारी आमी जियोवन आसतना हो संवसार नश्वर म्हणलें तें चिंतप मोतीन दवरून एकामेका सांगाता मोगान बक्षाण्याच्या स्पिरितान जियोंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन घे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिल्लें तुवें
सौम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सर्वस्व मोचे या उंड्या वायना सोवे. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जाणा एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली पेटवणी सुमेस्तांचे चळवण एक उपकार शिकर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मरेदय जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक जिविताचे हे म्हजे रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस्त मनशां पसोत ते वरावतले हे म्हज्या उडासाक करात. Pavarta so good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रेतमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टिगातीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखार मळपळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माया संगाती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन दंडुतां आयबिलाचे सांत तेरेस कुर्साचो सांत जुवांव जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सांगाता आमी मागया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझें नांव जावं तुझें राज जावं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवश्यान अखतऱ्याक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या चोवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. सम्या तुमचे बदरेंचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सोम्या बुकेन आमी आयल्या, तुजें काण दी आमकां. हुंडो सर्गीचो दी सोम्या आमकां आयच्या दिसा. यात्रेक आमी सर जावन आसा, बसायल्या गांवाक पयाण करता. तुज्या आदारार पातयेता, तुजी ससाय मागता. यात्रेक आमी सर जावन आसा, बसायल्या गांवाक पयाण करता. तुज्या आदारार पातयेता, तुजी ससाय मागता. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूचें मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां आनी सर्गीच्या देण्या सोकूट आमच्या आत्म्यान तशेंच फुडेंत आमी बगीचो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बागार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचो. ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेवो सोम्या आमी वेता. तुजे कृपे बळान रास तुजे परगडता. मासा रक्तान तुज्या पोशण आमचें केलां. कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरल्याय. मोगा संदेश घेवून सोम्या आमी वेता. तुजे कृपे बळान रास तुजे परगडता. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव बरे आशिर्वाद देव आमकां. Pagyan kursaचे kurवेने वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.